मोगाच्या भाव भयणांनो, आयच्या वाचपांत आमी आमच्या पातकी जिवीक सोडूंक आनी एका खोऱ्या काळजान देवा लागीं परतून येवंक उलो मारता. पयल्या वाचपांत आनी शुभ वर्तमानांत आमी पळयलां जोएल प्रवादी आनी आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां आमचें मन बदलूंक आनी प्राचीत करूंक सांगता. हाच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां जोएल प्रवादी देवा सोडशी पयस जाल्या त्या इस्रायल पोरचे लागीं उलयता. तो म्हणटा, गोणान आंग पांगडून विलाप करात. कित्याक म्हणटा काय, तो अशें म्हणून तांकां एके भाशेन जागृत करता, तांकां देवा लागीं परतून येवन सांगता. तांणी तांची पातकी जिवीत बदलूंक, पातकाची दूख दवरून देवाची काकूट मागूंक तो आयज तांकां उलो मारता. म्हज्या भाव भयणांनो, देव आमकां आयज तेंच सांगता, आमची पातकी जिवीत सोडून ताची काकूट मागूंक तो आमकां आपयता. आनी कित्याक सांगता काय तो, कित्याक तो आमचो मोगाचो बाप. जसो एकलो बाप आपल्या भुरग्याक घरा येवंक रावता, तेच भाशेन आमचो सुर्गीचो बाप आमकां बोगसूंक रावता, आमकां आपले वेंगेन दवरूंक रावता. आनी हाका लागून आमकां देवान हो कुमसाराचो साक्रामेंत जोडला. ह्या कुमसारांतल्या साक्रामेंतांतल्यान तो आमची पातकांचे गाये पेकूंक सोदता. आनी जेन्ना आमी खोऱ्यांनीच आमच्या पातकांची दूख दवरता आनी आमच्या मोगाल देवाक म्हणटा, दुनिया हांवें पातो केला म्हाका बोगोस, तेन्ना आमी तेजी कृपा अनुभवूंक पावतले. तेन्ना देव आमकां मोगान आपणायतलो आनी आमकां नवें जिवीत दितलो. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमच्या काळजा विशीं उलयता. तो शिकयता, जेन्ना एक मेळो ओतमो आमच्या जिणेंतलो भायर सरता आनी मागीर ताका जेन्ना आमचें काळीज रितें मेळटा वो गोमन येता, तेन्ना तो आनिकूय मेळे ओतमे घेवन येता. हाचो अर्थ कितें? हाचो अर्थ म्हणल्यार आमी फकत वायट जिवीत सोडूंक फावना, आमी फकत पातकांतलीं पडोन आसतना रावंक फावना, पूण आमी आमचें काळीज बऱ्या गुणांनी, बऱ्या कुरण्यांनी भरूंक जाय. आनी अशें आमी कशें करतलीं? मागणें करून, देवाच्या उतराचेर नियाळ करून, एकामेकाचो मोग करून, एकामेकाची सेवा चाकरी करून आमी आमची काळजां बऱ्या गुणांनी भरूंक येता. इंग्लीश भाशेन एक म्हणणी आसा, एन एम्प्टी मायंड इज डेवल्स वर्कशॉप. ताचो अर्थ म्हळ्यार एक रिकामें मन देंवचाराचें कारखान. आनी तेच भाशेन एक रिकामें काळीजूय देंवचाराचें कारखान हें आमकां शुभ वर्तमान दाखयतात. तर हाका लागून आमी फकत पातकी जिवीक सोडूंक फावना, पूण आमी देवाक आमच्या जिवितांत आपणावंक गरज. आमची रिकामी काळजां बऱ्या गुणांनी, बऱ्या कुरण्यांनी भरूंक गरज. आनी जेन्ना आमी आमच्या पातकी जिवीक ओळखता, ताचें बोगसणें मागता आनी आमची काळजां बऱ्या गुणांनी भरता, तेन्ना आमी शांतीचीं, मोगाचीं, सोंसणीकायेचीं मनशां जावंक पावतले. तर म्हज्या भाव भयणांनो, आयज ह्या देवाच्या मधूर उल्याक आमी कान दिवया. तो आमकां आमचें जिवीत बदलूंक उलो मारता, आमकां पातकांतली मेकळीं करूंक सोदता. तर भियेन आसतना बोगसणें मागून नव्यान जिवीत सुरू करूंक आमी ताची कृपा आनी बळ ह्या मिसा भेटेंत मागुया. आमेन.